नमस्कार टी टाइम बुलेटिन हां येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नावशी वाठारांतल्या मरिना प्रकल्पा विशीं सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना। आमदार क्रूज सिल्वान केल्ल्या प्रस्नाचेर मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिली जाप। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपी ट्रकांचेर जातली खर कारवाय। सांपडल्या ट्रक करतले जप्त। परवाने निलंबीत करपाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी। सैमीक आपत्ती खातीर हानी जाल्ल्या घरांक आनी फ्लॅटांक आपत्ती वेवस्थापन करतले 2 लाखांची मजत। आमदार विजय सरदेसायाच्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप। स्मार्ट सिटीच्या एआय कॅमेरा वरवीं दिल्ल्या तालमांतल्यान सरकाराक करोडांनी रुपयांचो महसूल एप्रील 2023-24 मेरेन सुमार 7 कोटी रुपया आयिल्ल्याचे येरादारी मंत्री गुदिनोची विधानसभेंत लेखी जाप। सेगीत पडपी पावसाची राज्यांत दुमशेणां। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडल्यात मोडून। घरांत गांजाची नर्सरी करपी रशियन नागरिकाक अटक। गुळे वखदां विरोधी पंगडान चोपड्यात धाड घालून 1.3 कोटींची गुळे वखदां केली जप्त। आता खबरो विस्तारांत। नावशी वाठारांतलो मरिना प्रकल्पा विशीं अजून सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना। ताका अजून परवानगी लेगीत दिवंक ना। आमदार क्रूज सिल्वान केल्ल्या प्रस्नाचेर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान जाप दिली। विधानसभा अधिवेशनाच्या 5व्या दिसा न्हावशे वाठारांतल्या मरिना प्रकल्पाचेर वेळचो आमदार क्रूज सिल्वान प्रश्न मांडलो। न्हावशे वाठारांत मरिना प्रकल्प आयल्यार दर्यातल्या नुस्त्या उत्पादनाचेर हावळ येतली तशेंच नुस्तेकारांच्या धंद्याक लेगीत फटको बसतलो म्हूण आमदार क्रूज सिल्वाचे म्हणणे। न्हावशी वाठारांतल्या मरिना प्रकल्पा विशीं अजून सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना। ताका अजून परवानगी लेगीत दिवंक ना। आमदार क्रूज सिल्वान केल्ल्या प्रश्नाचेर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान जाप दिली। Environment Impact Assessment Report and it was prepared by the project proponent to a recognized institute and submitted to the government. It clearly shows that there will be a negative impact on fisheries, and the fact that the Zuari Bay between Sankwada in Marmangoa Taluka and Naushi in Sant Andre has a presence of endangered species called window plane oysters, which is found only in Zuari Bay, here in entire west coast of India, and overall found only in 3 places in the world. The proposed, त्यांना पहिला मरीना प्रोजेक्ट सांकवाडी प्रोजेक्ट प्रपोज केला, पण तिंगा रिजेक्ट केला फकत हे रिजना लागून। जर थिंग रिजेक्ट केला जाल्यार हिंग कित्याक होता? सेम प्रॉब्लम हिंगा ग्रीन प्रोजेक्ट आणि तिंगा एम्प्लॉयमेंट जातले। I am telling you, in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. मरिना सारकिल्ले हरित प्रकल्प गोंयाक जाय, पूण सरकारान अजून मरिना प्रकल्पाक मान्यताय वा परवानो दिवंक ना। विरोधक कारण नासतना ताचेर बोवाळ करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। स्पीकर सर, हांवें सांगलां की ग्रीन प्रोजेक्ट मरिना सारकिल्ले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा। ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, अजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना। बरोबर आहा ताचें। आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिलें, आमी ईसी दिली, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना। अजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू, पब्लीक हियरींग दवरल्या आहा, डेट अजून दिवंक ना। ताच्या फुडें डिसायड जातलें। पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग सपोर्ट करपाक जाय। म्हाजें म्हणणें अजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपी ट्रकांचेर यानफुडें खर कारवाय जातली। अशा ट्रकांची खात्री करून ते जप्त करतले आनी तांचे परवाने निलंबीत करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हाणें प्रश्न काळांत कोयराचे समस्ये विशीं प्रश्न काडलो। कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी खंयूय कोयर हाडून उडयतात। पुलीस कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय जायना म्हूण आमदार तिडकलो। हाचेर कोयर उडोवपी ट्रकांचेर यानफुडें खर कारवाय जातली तशेंच ट्रक जप्त करून तांचे परवाने निलंबीत करून तांकां ब्लॅक लिस्टार घालता म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातेची जाप। Speaker sir, a specific question is on inspection conducted by GWMC and GSPCB, which has confirmed that Mr.
EnviroWise services owned by John Fernandez has violated all pollution control norms by illegal dumping and burying of waste at Batim village of Santandre constituency, which is also stated which is mentioned on the report as per LQ number LQ number 2A, and also stated to immediately stop the dumping of unsegregated solid waste and several. प्रश्न किती ना what प्रश्न आसा? Several similar complaints are received against him. So has the department returned to concerned panchayat and establishment from which this contractor has been collecting the garbage, and if he is still collecting the garbage, where he is disposing it? Speaker sir, as far as the dumping which took place at Bati village, dumping has been stopped after inspection conducted by Goa State Pollution Control Board, and fine also has been paid by the contractor yesterday to State Pollution Control Board. Now, first and foremost, GWMC has got nothing to do basically as far as the dumping is concerned there, because there was a contractor who was appointed by the panchayat to do away with the waste. Now, it is this contractor, that is why the Goa State Pollution Control Board has put a fine on this contractor, and he has been blacklisted even by Goa Waste Management Corporation. Speaker sir, हांव मुद्दम फोटोज दाखोवपाक सोदता. रिसंट फोटोज आसा. डंपिंग बंद केला म्हणून म्हाका स्टेटमेंट दिला, तेका लागून दाखयता फोटोज. आनी हे शेतान आसा, कोमुलदाद लँड. कोमुलदाद म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. ओके, आनी हो जो फोटो आसा, ही कालचो फोटो आसा, कालचो, जो सेम कॉन्ट्रॅक्टर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, हे पळय, टोटल गाडी काल रातचो हांव गेला आनी हे फोटोज काडल्या. हे पळय, हांव टेबल करता ह्यो सगळे फोटोज. Speaker sir, as far as गार्बेज ट्रक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडून वता. मिनिस्टराक खबर आसा, डिपार्टमेंटाक खबर आसा. हो जो डंपिंग जाता, कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना, बिनधास्त तो करता. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू. हांव त्या खातीर म्हणटा, जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आणि तो जर डंप करता न्ही, त्यांनी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची. तो ट्रक सुद्धा सीज जो आहा पळय, तो ट्रक सीज करता आमी. जाला कितें खबर आहा, खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून, आणि रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही, थंय ते हाडून वतात. हे गांवांनी वचूंक लागल्यात. त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या. एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर, पण तुका दिसलें आसत न्ही, तूं एक कंप्लेन जी ती पुलिशे कडेन कर. हांव टोटली इन्क्वायरी करता, तो ट्रक सीज करता डायरेक्टली, आणि कोणाचो कोयर आणि कितें पळय न्हू ते फायनलायज करता. Pollution Control Board has already issued a notice that none of the services will not be utilized for this contractor. जो पर्यंत तेका लेजिस्लेशन जायना आनी कोण भितो पडना, तेगे गाडी भितो पडना, ओ तो भितो पडना, हे बंद जावपा ना. आनी कित्याक बंद जावपा जाय, कित्याक आट्टाय गार्बेज उलयताय आनी फोटो आमगे सारके. स्पीकर सर, देर इज एन लेजिस्लेचर ऑलरेडी आसा. फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 58,000 आसा. आमी फक्त आतां गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही, ते ताका अमेंडमेंट करपाक लायता. सो दॅट तेंच्या गाडयांचे परमीटूच जे आसा पळय न्ही, हे ट्रक जे इन्वॉल्व करता, एका वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचे परमीट जे आहा पळय ते कॅन्सल करता. ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं, म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सैमीक आपत्ती खातीर ज्या घरांक वा फ्लॅटांक हानी जाल्या तांकां सरकार कितें मजत करतलो म्हूण आमदार विजय सरदेसायान प्रश्न मांडलो. ज्या घरांक वा फ्लॅटांक सैमीक आपत्ती खातीर हानी जाल्या तांकां आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान 2 लाख रुपयांची मजत सरकार करतलो म्हूण आमदार विजय सरदेसायाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जंय घरां मोडल्या थंय थोडे रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. स्पीकर सर, हो PWD बांदतना ताका कितें प्रोसिजर आहा? कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले, हें करतले, तें करतले करून ते जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा, कित्याक हे डिजास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. वेदर PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना? आमी
आमच्या अटल आश्रा स्कीम ह्या योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया दिता. ती स्कीम आनीक सुटसुटीत करपाची आसा आमी. अशी जी घरा कोणाक बांदपाक जाय खरंच पडल्या जे आतां कितें जाला One time, एकूच मिनीट सांगता. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड धाण करून काबार जाल्ले आहा ते गरीब लोकूच पूण देवर इन अ बिल्डींग आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ. स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर आयक न्ही आयक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहे. इफ इट हॅपन एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता पर हेड पर हाऊस. स्मार्ट सिटीचोच भाग आशिल्लो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यारूच AI कॅमेराज वरवीं दिल्ल्या तालवांतल्यान सरकाराक करोडांनी रुपयांचो महसूल मेळटा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत ह्या AI कॅमेराज वरवीं दिल्ल्या तालवांतल्यान 2 कोटी 10 लाख रुपया सरकाराच्या तिजोरींत आयले. तशेंच एप्रील 2023 ते मार्च 2024 ह्या काळांत तालवांतल्यान लागीं 7 कोटी रुपया आयिल्ल्याचे येरादारी मंत्री मॉविन कुदिनो हांणी विधानसभेंत लेखी जापे वरवीं म्हायती दिली. गोंयांत सुमार 8 कोटी रुपया खर्च करून 10 सुवातींनी AI यंत्रणा बसयल्यात. हातूंत दिवजा सर्कल, कस्टम हाऊस जंक्शन, बेती फेरी, कला अकादमी हे पणजेत, जाल्यार मालीम जेटी, हिरो होंडा जंक्शन, एक्डिल स्कूल, ओ कोकेरो हे पर्वरे, तशेंच ताळगांवच्या सायन्स सेंटर, सेंट मायकल स्कूल, गोंय विद्यापीठ ते दोनापावल रस्तो अशा ठिकाणाचेर ही AI यंत्रणा बसयल्यात. ह्या जाग्यांनी सध्या ही यंत्रणा कार्यरत आसा. स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे शेकड्यांनी कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांचो पणजेकारांक फायदो जाव वा न जाव, पूण ह्या कॅमेरा वरवीं दिल्ल्या तलावांतल्यान सरकाराक करोडांनी रुपयाचो महसूल मेळटा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत ह्या 12 AI कॅमेरा वरवीं दिल्ल्या 17,411 तलावांतल्यान 2 कोटी 10 लाख रुपया सरकाराच्या तिजोरेंत आयले. तशेंच फाटल्या वर्सा एप्रील 2023 ते मार्च 2024 ह्या काळात 65,914 तलावांतल्यान जवळ जवळ 7 कोटी रुपया आयिल्ल्याचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी विधानसभेत लेखी जापे वरवीं म्हायती दिली. तशेंच AI कॅमेरा बसोवन येरादारी नेम मोडप्यांक तालाव दिवपाचो हो पणजेंतलो प्रयोग गोंयच्या हेर भागात लागू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचेय गुदिनो हांणी सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसान राज्यात दोमशणां घातल्या. बेरेस्तारा शुक्रारा 2 दीस पावसाचो रेड अलर्ट आशिल्लो. गोव्यांनी पडपी ह्या पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां तशेंच लायटींचे खांबे मोडून पडल्यात. घोग्यांनी पडपी पावसान पुराय गोंय राज्याक विस्कळीत केला. दर दिसा पडपी पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घरां, रस्ते, शेतां बुडल्या. तशेंच झाडां, लायटीचे खांबे मोडप आनी पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. बिरेस्तारा मध्यान राती कुमारवाडो मये वाठारांत एका घराचेर व्हडले कमकुवत वडाचें झाड कोसळ्ळें. हे घडणुकेंत स्लॅबाच्या घराक धपको बसून शेडीत दवरिल्ल्यो 2 कार आनी 3 दुचाकी चिड्डल्यो. दुसरे वटेन सावय वेरेच्या कोणीर वाठारांत लायटीचो खांबो रस्त्यार पडलो. सुदैवान जिवीत हानी जावं ना. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रोखडोच हो खांबो उबो केलो आनी वीज पुरवण करपाचे यत्न सुरू केले. जाल्यार धारबांदोड्यात शुक्रारा फांतोडेर पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून एका घरा कुशीक आशिल्ल्या शेडीचेर झाड पडून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. तशेंच झाड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी लेगीत तुटून पडल्यो. दुसरे वटेन दाबोळवाडा शापोरा हांगासर यशवंत गोवेकर हांच्या घरार झाडां पडून सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जालां. 11:30-12 कॉल येयले की कुंभारवाडा पडला म्हणून झाड पडला म्हणून वडाचेर आनी आमी सडनली टर्न आउट केलो. ते इतले झाड व्हडले आसले की राती करपाक ते पॉसिबल नासले. पूण आमी ते फॅमिली रिक्वेस्ट केले आनी सकाळी येता आनी ते झाड हे करता तेय एग्री जाली आनी आतां आमी ते काम सुरू केल्लें आहा. एक्सपर्टी कडेन येयल्या उपरांत आमी ते क्लियर करतले आनी ते सगळे गाडी तितून 2 गाडयो आसा, 3 मोटरसायकली आहा, त्यो सुद्दां डॅमेज जाल्ल्या फूल टोटल. पण अजून साधारण कितें जालां ते कळना ना. अजून साधारण लॉस अजून साधारण कळना की आनी लॉस एस्टिमेट भरपूर आहा तो. कित्याक टोटली तेजे आमचो स्लॅबूय डॅमेज जाल्लो आसा, घराचे तेजे पिलरूय डॅमेज जाल्ले आसा. बिरेस्तारा मध्यान राती कुमारवाडो मये वाठारांत एक अवाढव्य वडाचें झाड एका घराचेर कोसळ्ळें. हे घडणुकेंत
घरात सांपर दवरिल्ल्यो 2 कारी आनी 3 दुचाकी चिड्डिल्यो. घराची मोडतोड आनी कारींची तशेंच दुचाकींची मोडतोड पळयली जाल्यार लुकसाण 20 लाखां भायर आसूं येता असो एक अदमास आसा. सध्या मी असा कोणीर सावयवेरें हांगाच्या जाग्यार सकाळी फांतोडेर वाऱ्याच्या नेटान एक लायटीचो खांबो हांगा रस्त्यार कोसळ्ळो. फांतोडेर घडणूक घडिल्ल्यान सुदैवान कसली जिवीतहानी जावना, म्हटल्यार वीज खात्याच्या एका खांबाचें नुकसाण जालां. थळाव्या वीज उपकेंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांनी ताकतिकेन धांव घेवन हो खांबो आशिल्लो तसो परत उबो केला आनी लायट रिस्टोरींग सध्या चालू आसा. राती पावस भरपूर 4-5 दीस पावस भरपूर येयलो आनी काल व्हडलें वादळ जालें आनी सांकोड्या भागांत तशें घराचे फुडल्यान पणस पडला आनी ते 2-3 खांबे गेल्या, सगळ्या लायट ना जाल्ले आहा आनी लोकांचे तेवटेन खुबशे नासधूस जाल्ले आसा. तशें दारमडे आतां हांव वयलो तेन्ना दारमड्या पंचायती कडेन हें जाल्लें आसा. हांगसर कोणाच्या घराचें एक झाड पडलेलें रिपेर करता ते आनी ते बेगीन रिपेर जावपाक जाय आनी खुबशें लुकसाण जाल्लें आसा. लायट केन्नाच्यान ना सांकोडे? लायट आतां रातच्यान लायट ना. सकाळ वारो गेलो पळय, वाऱ्यान इतको व्हडलो आंबो आसलो. तो आंबो पयलो उमटालो, आंबो उमटून तो मागीर हेचेर पडलो, चिकवाच्या झाडाचेर आनी दुसरे हेचेर माड आसलो. त्या माडाचेर ही 3 झाडां येयली आनी ते घराचेर पडली. देवाचे दोन इंजरी कोणाक जावंक ना, पूण तांकां फॅमिलीक शॉक लागलो म्हणटा येदो लावाक जालो आनी तांच्या दोळ्या फोडसून तो पयलो. ती चाय आसली यशवंताची फुटान भरलेली ती पयली सामकी म्हणजे पडटा आसता ताका शॉकान गेली. हांगार माडाच्या झाडांनी आंबो पडलेला. पयलीं घरांतल्या मनशांक पयली तो सगळी सेफ आसली. सेफ आसना फुडें मागीर आमी तांकां भायर काडले आनी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घोळे वखदां विरोधी पंगडान घरांत गांजाची नर्सरी करपी एका रशियन नागरिकाक अटक केल्या. चोपड्या बस स्टॉपा कुशीं पुलिसांनी धाड घालून इरोली विटाली कॉर्येटीन ह्या रशियन नागरिका कडल्यान 1.3 लाख रुपयांची घोळे वखदां जप्त केली. That the anti-narcotic cell of Goa police, we have been constantly trying to ensure that anyone who is using the territory of Goa for selling drugs, he is caught. And in recent times, we have seen that some very big catches have been done by the anti-narcotic cell, especially in the area of North Goa. And we've achieved a major success where we have arrested one Russian national who has been identified as Yuri Koritin. Yuri Koritin. From his possession, we have found around 2 kgs of narcotic substance, which is valued at around 1 crore rupees in the international market. The breakup of the caught substance is around 1.7 kgs of hydroponic weed, which is worth around 85 lakhs, and another 300 grams of hydroponic cannabis powder or pollen, which is worth around 18 lakh rupees. In the initial interrogation which we have conducted, it has been revealed that this person first came to Goa in 2016 and he started working as DJ at some of the prominent clubs in the Morje Marambol area. And later on he left the DJing business and returned to Russia in 2019. Then he travelled to Thailand, where he started growing this hydroponic weed by setting up his own lab. Since it was legal in Thailand, this is what he has told in the interrogation. However, because of the lower profitability in Thailand, he shifted his base and came to Goa in 2020. And since then, he has been making year-round trips to Goa. In his present assignment in Goa, he came in February 2023 with his wife and a 6-year-old child. He has been staying in a rented apartment at Shiolim. He had rented out a place in Pallium in Perne, where he had basically set up a nursery kind of a facility where he was growing these narcotic substance. What he has revealed in his interrogation is that he was using certain international websites to import these seeds into India, and after importing them through developing his own nursery, he was growing these plants
and then he was selling this narcotic substance through the dark web and through social media communication channels, especially Telegram. The mode of payment also which he has revealed was mostly through cryptocurrency, prominently among them being Bitcoin. मुरगांव वाठारांत पावसाक लागून कोसळिल्ल्या पालसणांचो मुद्दो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी विधानसभेत मांडलो. कोसळिल्ल्या पालसणांची पळोवणी केली, मात अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना म्हूण आमदारान प्रश्न केलो. आपत्ती वेवस्थापना खातीर सरकार वेगळो निधी दिना म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आमदार संकल्पाच्या प्रश्नाक जाप दिली. Speaker sir, during last 2 years, landslides are experienced at many places in Mormugao constituency. The official from Revenue Department in Mormugao, including Deputy Collector Mamledar Talati and their team, visited this area for site inspection. Speaker sir, necessary reports are prepared and letters are sent to the Deputy Collector under disaster management at various such as WPWD Roads and Building Division and Water Resources Department for taking necessary measures to avoid further damages. As per the answer provided, there are about 8 locations where the landslide has been reported in last 2 years. And the area mentioned केलेले आसा, Speaker sir, that is Rumdawada, Jeti, Bogda, Bharatland, Destero, Sada and Harbar. Speaker sir, I would like to request our Honorable Minister that inspection जाता, Deputy Collector येता, Mamledar येता, Talati येता, सगळं inspection जाता and they send that under disaster management त्याचे inspection जाता. तर गेली 2 वर्सां in 2022 जे लँडस्लायड जालेले माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इन मुर्मगांव जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लायड जाले आणि हे 2022 जे लँडस्लायड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आणि धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटेनिंग हॉल बांधलेले ना. As far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. I will just see Goa State Disaster Management Authority constitutes of states departments including fire and emergency services, PWD, WRD, Goa Police, electricity regarding placing of disaster management fund at the disposal of the department like PWD, WRD for taking up the civil works. Government does not allocate separate funds for disaster management to the line department. However, as subsection 1 and 2 of section 49 of Disaster Management Act 2005, every ministry or department of the Government of India shall make provisions in its annual budget. So, in the annual budget when we make this thing, they should keep a separate provision basically for these things, which may not have been done. म्हापशा नगरपालिकेन दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनां खातीर नव्या पार्किंग वाठारांचो आस्पाव करून 90 लाखांच्या नवे पार्किंग निविदेक मान्यताय दिल्या. कंत्राटदारांच्या मुद्द्याक लागून आणि लुकसाणेक लागून आदली निविदा अपेसी थारली, अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान सांगले. म्हापशा नगरपालिकेन दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनां खातीर नव्या पार्किंग वाठाराचो आस्पाव केल्या उपरांत 90 लाख रुपयाच्या नव्या पार्किंग निविदेक मान्यताय दिली. कॉन्ट्रॅक्टदाराच्या मुद्द्यांक लागून आणि उपरांतच्या लुकसाणाक लागून आदली निविदा अपयशी थारली, अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान सांगले. ताका लागून MMCन सर्वेक्षण करून परतून निविदा काढली आणि आता आराम सोडा आणि युनियन फार्मासी वाठाराचो हातूंत आस्पाव आसा. तशेंच नगरपालिकेन सोंपो कर 10% उणो केला, अशें नगराध्यक्षान सांगले. जाल्यार घडयाळीच्या टॉवरा खातीर 56 लाख रुपयाच्या देखरेखी खातीर काडिल्ल्या निविदेक मंजुरी दिवपाक विरोधकांनी घोळ आशिल्ल्याचें सांगून विरोध केलो. म्हणजे अशें जालें की बरेचशे प्रॉब्लेम्सा खातीर आमचो टेंडर वचोंक नासलो. 2 ते 3 फावटी आमी तेचो तो बाउन्स जालो. म्हणटकूच ह्या फावटी आमी थोडो विचार केलो तेचेर की बाबा खंयचे एरियाज सारके डागडुजी करून वेवस्थीतपणान जर दिलो आनी टेंडर जर गेलो जाल्यार आमकां पार्किंगाचे आमचो तो फ्लोट जावन आमकां थंयसरय जातलें. नोटिफायड पयलीं 3 एरिया आमी केल्ले आसले. शकुंतला कडेन आसले, चनापट्टी कडेन आसले आनी टॅक्सी स्टँड आसले. आनी तितूनसून आतां आमी न्यू नोटिफायड एरियाज एज पर द गायडलायन्स आमकां जे येयल्ले आसा ते आराम सोडाच्या थंयसरलो आनी युनियन फार्मसीच्या थंयसरलो हे एडअप करून आमी वर्कआउट केले, लेआउट काडून तेचेर वर्किंग आउट करून तेचो टेंडर करून आतां ह्या खातीर आमी नवो टेंडर फ्लोट केल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे वी आर एक्सपेक्टींग लायक द पॉझिटिव्हली गेट द
दीस वर्क डन दीस टायम. सोपाचें एकंदर तेच जालें की आमचें टेंडरींग जें जाल्लें तें बियॉन्ड द लिमीट गेल्या कारणान कित्याक तो फिजिबल जायनासलो म्हणून आमी एवरी टायम वी हॅव रिड्यूस द 10% कमी केल्लो आसलो. त्या फाटीं तशेंच केलें की बाबा वचोंक जाय आनी इट वील बी हेल्पफूल फॉर एवरी वन. आमचो रेवेन्यू लॉस जाता म्हणून ह्या फाटीं परत आमी 10% देंवयलो थंयसर 167 आसलो. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.